नमस्कार युवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरा आधी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गोंयांत व्याघ्र वाठार अधिसूचित करपाच्या हायकोर्टाच्या ऑर्डी आड गोंय सरकाराचे SLPची सुप्रीम कोर्टात दखल. केंद्र सरकार गोवा फाउंडेशनाक नोटीस, मात स्थगिती ना. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जाय. BCCIचो उपाध्यक्ष शुक्ला उलयलो. GCAचो सचिव म्हणटा स्टेडियमाक BCCIचो बावटो. गोंयांत BCCIची आमसभा. इंडिया अलायन्स जातनाच BJPक इंडियाची नसाय. भारतूय सारखोच. येता त्या वेंचणुकांनी इंडिया अलायन्सूच जिखता. TMC आझाद हेड ऑन. वर्ल्ड कपांत खंय टीम इंडिया बॅलन्स. भारताच्या बायलां क्रिकेट टीमीन जिखली एशियन कप T20 ट्रॉफी. गोल्ड मेडलाच्या मानकरी श्रीलंकेक 19 रनांनी मारले. तिटास साधून काढल्यो 3 विकेटी. राजेश्वरीन 2. बेतींतल्या R&T गॅरेजींत वेल्डिंग करताना गॅस सिलिंडर लीक जावन उजो. पर्वरे फायर ब्रिगेडीन हाडलो आटापा. 3 लाखांचें सामान साल्वा. भारतीय वायुदळाची लॉजिस्टिक तांक वाडली. पयले C-295 विमान एअरफोर्सांत सामील. हिंडन एअरफोर्स तळार रक्षा मंत्र्याचे हजेरेंत इंडक्शन. ड्रोन शक्ती प्रदर्शनय उक्तें. स म्हयने भितर गोंयांत नवो TCP कायदो. आदल्या कायद्याक 50 वर्सां. हावजिंग सोसायटीक FAR वाडोवन दिलो तो लोकां खातीर, बिल्डरांक न्ही. विश्वजीत उलयलो. बायलांक 33% आरक्षण आतांच लागू करचें, नाजाल्यार काँग्रेस सरकार यत्नाच करतली. इंडिया अलायन्साक लोकसभा जिखपाचो चान्स. काँग्रेस फुडारी भव्या नरसिंहमूर्ती उलयली. आठव्या रोजगार मेळाव्यांत देशांतल्या आनीक 51,000 तरणाट्यांक फाल्यां मेळटलीं अपॉइंटमेंट लेटरां. प्रधानमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं वांटतलो. 46 सुवातांचेर मेळावे. नव्या शेक पॉलिसीक पारंपारीक शेकवाल्यांचो विरोध. आमदार लोबो घेवन मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक. लोबो म्हणटा पुराय इको फ्रेंडली शेक शक्य ना. मुख्यमंत्र्याची 2 दिसांत मिटींग.